कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यं दैवमान्विकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु. भाईरी रंगोलीने घाल नाहीली आता देवापूजी करू होता असा. आजी पत्तूळ माहिती कसा विशेष कसाला बाई इथलं पुरा रेडी जाऊन पूजनी करता असा म्हणून लिखता असा की म्हणून नव्हे तुम्ही तुमका हांव देवा पूजी करून मागीर सांगता. फोन आयला एक मिनिट हां फोनान तुलोन मागीर तुमकां सांगता. हॅलो अम्मा हां थँक्स अम्मा थँक्स. वय वय ना अम्मा कसं नाही विशेष ना चढ काय करते ना. हां थँक्स अम्मा. हां अण्णा थँक्यू. हां हां थँक्स अण्णा. हॅलो बाप्पा थँक्यू. वय 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 आराम आसात पुरा जण आराम आसात. हां जायता दवरता. हॅलो मामे हां वय वय आराम आसा ती. थँक्स मामे थँक्स. अन्नी उठायला की ना म्हण गोत ना मामे मागीर सांगता हांव फोन करूक. हां हां थँक्यू. हां तुमकां सांगता पडलें ना मै आजी कसं विशेष म्हणून. आजी आमगेले व्हडीक चलल दिवस ते कसं की सांगता ना मै वेल्डिंग एनिवर्सरी म्हणून. हां तेंच आमगेले आजी आमगेले वेल्डिंग एनिवर्सरी म्हणून हांक उडगासो ना की म्हणून कशी न्हिदली ती पळय म्हाका एक गिफ्ट पुणी दिता ती म्हण हांव लेखिला आजी. ओ पातोळी हो उठायली म्हाका सरप्राईज दिता की म्हणून. तांकां गोत्तच कितकी आमगेले वेल्डिंग एनिवर्सरी म्हणून गिफ्ट जमा हाडला की. हां आपयली वे उठयली वे तुमी. उठयलेले निमित्तच मरा ती आपयलेले उठयना जाल्यार कशी आपोवचें साध्य असो. ते कसं की तूं वेल्डिंग म्हणून म्हण केलें तशें जावन हांव उठयलें कसं न्ही कोणें काम करचें आपयलें की कोणें कामाचें का. हो हांकां आज आमगेले हळडीक जाल्यार दिवस म्हणजे विसरून गेला की म्हणून. कांय ना हांव वता म्हाका काम आसा. हें कसं ना बा म्हाका गोत नशी ही कोणाक आपयशिला हांगा कसन वेल्डिंग करचें कसा बा. म्हाका गोत आशिल्लें म्हण के आमगेले घरकडे हांगा कसं वेल्डिंग करचें काम ना मू. हां तांकां देवाल पुजेचे प्रसाद आनी व्हरून दिता ताची मागीर पुणी उडकसत की म्हणून. हें कसन गो देवाल प्रसाद हाडला सगळ्यांनी फुडें पूज वगैरे करून दिला कसन विशेष आसा जी. गोत ना वे तुमकां कसन विशेष म्हणून उडगस करून घ्यायची के हेंचे दिवस कसन जाल्ले म्हणून. हां आईचे दिवस बाय आईचे दिवस तसल कसन विशेष आसा बा. आमगेले घरा वकाल जाल्ले दिवस की म्हगेले बर्थडे की नाही 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 एक तिगेल बर्थडे की नाही बा तिगेल बर्थडे म्हाका विसरचें साध्य आसा आनी खंयचे दिवस बा जी कसन स्पेशल आसा जी. जायत अशी आलोचन करता राबाती हांव वता. शाय म्हाका उडगसक येता ना मो बा आजी कसन दिवस कसं स्पेशल आसा जी. गुंडल जावं बर्थडे की नाही बा गुंडल बर्थडे आईचे दिवस नाही की म्हणून आनी कसन स्पेशल कळटा ना म्हाका. हां आत्तां कळ्ळें हांव आत्तां वचून घेवन सामान हाडटा. मोबायलान तोरे पुरा जनाल विश येता आसा हांकां जाल्यारय कळटा ना वे आज कसन म्हणून. पुराय जनान विश करून घराच्या जनानच विश करना जाल्यार कितले बेजार जाता. हांवची वचून तांकां विश करता की नाका नाका तांकांच कळो प्रति वर्स हांवची करचें. आज पुणी कळटा की पळया. हां आनी खंय भायर सरली चील आनी घेतला. ए पातोळी तें कसन म्हूण सांगून म्हाका उडगस आयला. हांव आतां पेंटाटे कडेन वचूंक घेन आनी अर्द घंट सोण येता. ओ उडगस चलके म्हाका सरप्राईज जावन गिफ्ट हाडटा की म्हणून. हॅलो सरळा हां आज आमगे ते स्पेशल आस गो. वय वय मागीर यो तूं. हॅलो पंकजा हां आमगे ते आज स्पेशल आस गो फंक्शन आसा मागीर यो. हॅलो आज आमगे ते स्पेशल फंक्शन आनी आसा येता मागीर. ओ बालू नमस्कार तुमगे तें आज कसं की फंक्शन आसा खंय रे. आमगेल घरकड फंक्शन हय आमगेल घरकड मात्र न्ही सक्कड जनाल घरकड ते सेम फंक्शन आसचें ना आजी. तें कशें मरे सक्कड जनाल घरकड एकू दिवस कशें आसचें साद्य तें फंक्शन. हो खंयचे बग्गे उलयता आसा बा. म्हाका पातोळीन थोडे फोन केलेलो रे फंक्शन आसा आजी येवं का म्हूण सांगून.
जायत रे हांव खंडीत येता तुमगेल्या फंक्शनाक येता आतां म्हाका लेट जाता सर हांव येता कसान कसान काम करता की पातोळे बशील कडेन फंक्शन के कसो फंक्शन आबा माम पातोळी मागीर चील घेवन तुमी कसले कायल्यांची सामान व्हरूक खंयची चील जाल्यार कितें मारे हें चिल्लान कसान बरो नासो हें पातोळी चील बालूल चील म्हणून मामा तुमगेल्या घरचे फंक्शनाक हांव आज येता येता म्हाका ಗೊತ್ತನಶಿ ಖಂಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಬ ಅಮ್ಗೆಲ್ಗರ ಕಡೆ ಅದಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ हां बालू माम आज फंक्शन असणार चिल्लंत कसं नाही माय एक गिफ्ट वा हां आज येतं माम संजय फंक्शनाक येता ती फंक्शन वा तर तुमगे तेवर असणार आमगेलकडे आज नाही मामा आमका विंगड दिवस ते कशा बा एक एकलेल घरकडे एक एक दिवस असचे फंक्शन ही कसं नाही विंगड देशात असकी कसं नाही कसं आणखी हां आता घरा भितर होता काही आणि मग कसं कसं राखून असकी ओळखा आईलिंत की म्हणू कसं गिफ्ट आला बा आणि मका घ्या गो पत्तोळी तुका दाव कशिले चिल्लान तस पळय घ्या कान घ्या कसं नालिंत बा जलरीचे एक विश करू कणी काही उडगसताय नी मग का असो कसं गिफ्ट म्हण फस्ट पळयता अयो पळयली वा कसं गिफ्ट म्हणू पातोळी पान घेऊन गे नाही लिंती ए तुका पत्तोळी म्हणा प्रीतीने हो गो अशी कसं बेजार असतो नागर पंचमी दिवस पत्तोळीच नाही हो गो करचे त्यासकड वचो तू कसं नाही आज आमगेल घरकडे फंक्शनस म्हणून सांगून सगळे गावा कापेला अयो नागर पंचमी असूची पराक जलरी चंकाजी आमगेले हुरडीक चलल दिवस म्हणजे आणि का कळली वा अय्यो आज हुरडीक चलल दिवस वा ओ होई ना मा शा म्हाका विसरून गेल मू ओ त्यांची तू वेल्डिंग म्हणता आशिला त्या वेल्डिंग नाही मरती त्या वेड्डिंग एनिवर्सरी विश यू ए व्हेरी हॅपी वेड्डिंग एनिवर्सरी पातोळी हांव ते पेंटेंत म्हाका कितले जन मेळ्ळेन की तांणी पुरा नागरपंचमी बग्गेच उलयता आसात म्हणलें न्हू हांव तांकां अशें सांगलें आमगेल घरकड मात्र आसचें न्ही फंक्शन तुमगेल घरकड रे आस म्हणून आतां कळ्ळें म्हाका तांणी पुरा आमगेल वेड्डिंग एनिवर्सरी बग्गे उलयता आशिल्लें ती म्हणून कशी सांगली तुला खंय पुणी आसू अशी पुरा जनागरकडे एक दिवस वर्डीक गेलेला दिवस करचे अयो हा मात फंक्शन असं म्हणून पुराय जना कापयल मग तुम्ही हाडलेलं गिफ्ट दाखवेत म्हणून आता कसं करचें ताक कसले टेन्शन करून येत असतो आता कशी हांव पातोळी पान हाडला ना येतल पुरा जनाक पातोळी करून दी असो कशी असलेली म्हाका पातोळी म्हळ्यार भारी प्रीती जायत आयल्यांक पातोळी करून दिता तुम्ही सकट आयल्याल म्हाका भारी खुशी जाल गो कसं विशेष माये तें आमगेले बर्थडे गेलेले दिवस गो आजी म्हळ्यार तें एनिवर्सरी म्हणटा पळय तें तश तिकून तुमकां सकट आपयलां हांवें आनी फाल्यां कशी नागरपंचमी न्ही गो आनी आतां साल परब आनी शूर जाता पुराय जन बिजी जावन वतात आमी तश तिकून अशींची एक सान फंक्शनशें करया म्हण आपयल गो जायत तुमी आतां प्रसाद आनी घेवन थंय बैसात हॉलांत तूं हांव आत्ता येता होय रे बालो हें पण तुगेली एनिवर्सरी गम्मत केला मग तुवें सांगा ना अशी आमकां पुरा जनाक सरप्रायज दिल मू एक्चुअली म्हाका रे हें सरप्रायज जाल मू माराया फंक्शन म्हूण कांय स्पेशल कांय करूं जाय न्ही एक पातोळी एक केला घेया ती कितले खुशी जाता न्ही गो अशें सकट वटू बैसून खावचें न्ही म्हणल्यार रे होय माये मस्त दिवस चल्लेले आमी पुराय आमगेल कामांत बिजी आसता अशें न्ही येवचें खंय जाय न्ही हांगा ह्या नेपार पुणे आमी एक येवन वटू बैसून खाता आसत न्हू त्यांची एक नमून खुशीची न्हू माये ते नागरपंचमीन तूं पातोळी कसला करता ती माये आमकां तिके नागरपंचमीचें महत्व सांगता वे हां जायत गो सांगता कसन म्हळ्यार हे नागरपंचमी आमी करचे श्रावण मासाचे शुक्ल पक्षाचे 5 दिवस करचे तिकून हाका नागरपंचमी म्हणटा ती आनी हे श्रावण मासान तूच नागरपंचमी करचे उद्देश कसन म्हळ्यार हे टायमार पावसाड तशें देखून पावसा उद्दा आनी ते दिवडाचे बिल्लांतनी उदकांतनी आसता ते उदका निमित्त ते दिवडांक तोंदरे जावन तांणी सकड वयर येतात उदता करून हे वयर येयले निमित्त जनाक आनी अपाय जावचे चान्सेस आसता तशें देखून जनान तांकां कसलेय तोंदरे जावं न्ही म्हण सांगून हे नागदेवाले प्रार्थने करचे खातीर हे एक परब करता ती म्हणजे नंबिके
अनेक कसं म्हणा रे असल टायमारी पातोळी पान आणि जाऊची चढ फ्रेश पातोळी पान मस्त जाता ती तश तिकून त्या सीझनान तू कसं कसं मिळता ताजे एक खाद्य कोरून खाऊ का म्हणजे ನಂಬಿಕೆ सपोर्ट दोन ते आमगेल पूर्वज त्यांनी कोरून घे नाही लाले तशी पंचमी दिवस पातोळी कोरून खाऊचे ओ होई वे माये तुम्ही केलेलं पातोळी ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಹೇ ಇತ್ಲೇಂಚ್ ನೈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಕೊರ್ಚು ಮಕ್ಷಿ ಅನಕಿ ಸುಮಾರು ಪುರ ಕೇತಸ್ ಸುಮಾರು ಪುರ ನಂಬಿಕೆಸ್ ತಜ್ಜಿ ಪೈಕಿ ಏಕ ಕೇತ ಕಸನ್ ಮಾಡರಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಂತೂ श्रीकृष्णान यमुना नईंची लग्गी बॉल खेळता असताना थंयची एक कालिया म्हणजे सर्प असता तो सर्प कंडापटी डेंजरस सर्प तो विषकारी सर्प तो यमुना नईन तो पूरा तागेले विष घालता ताजे निमित्त जनक ತೊಂದರೆ जावच्याक नज्जे म्हूण सांगून श्रीकृष्ण ते कालिया म्हणजे सर्पालोट्टू युद्ध करता आणि ताका सोलसिता ताजे मागीर तो कालिया म्हणजे सर्प न्हय तो श्रीकृष्णाला क्षमापणे निमगिता म्हाका सोडी म्हाका क्षम करी म्हूण सांगता तेन्ना कालिया म्हणजे सर्पाक एक वर दिता ते वर कसन म्हळ्यार आयचे दिवस म्हळ्यार श्रावण मासाचे शुक्ल पक्षाचे पंचमी दिवस तुका पूजे पुनस्कार पुरो प्राप्ती जावची जाव म्हूण सांगून ताका वर दिता अनेक ನಂಬಿಕೆ कसन म्हळ्यार श्रीकृष्णान कालिया म्हणजे सर्पा ಒಟ್ಟು युद्ध करून ते जयसिलेले उडगस न्हय त्या जयसिलेले उडगसाಗೋಸ್ಕರ वरे हे नागर पंचमी आचರಣೆ करता म्हणजे ನಂಬಿಕೆ आसा ಅಮ್ಮ दिवडांक पुरा विष कसले कसता ताकय एक कारणच रे गुंडा सांगता ऐका समुद्र मंथन करता असताना विष उद्भव जाता ते विष ईश्वर देव तो पिवचक म्हणता ते पिता असताना त्यांना एक ताजी एक हनी सकल आसूचे दिवडा वयर पडता ताजे नंतर आसूचे पुराय सरप सरीसृप जालीं विषकारी जालीं म्हूण सांगता ती हंग येवन मस्त सकड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें रे बालू होय माये आम तितले की सकड विषयू गोत नाशिल्ले आम्ही कसन की आमगेल फुडली जन पुरा करून घेण्यात ताची संप्रदाय म्हूण आमी वरे करूनच आशिल्ले हें पुरा विशय गोत नाशिल्ले माये सांगिल्ले तुमकां मस्त धन्यवाद होय पतोळी माये हें फंक्शन नेपारी आमकां आमगेल तिके ज्ञान बरें इम्प्रूव जावं तशें होय गो अशी सकड ಒಟ್ಟು जावन बसून उलोवचे खावचे हासचे अंतू आशिल्ली गम्मत ते मोबायलांतू फोटो पेटोवन घेवचे तांतू ऑडियो पेटोवचे व्हिडिओ पेटोवचे अंतू कसले मेळना नवा होय माये तुमी सांगेल सत्य जायत रे बालू आमी आनी येताची हांगा येवन बदलची मस्त खुशी जालें हां तशींची तुमकां दोग जनाक विश यू अ व्हेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी तुमकां दोगांकाय हॅपी एनिवर्सरी पालू माम एंड पातोळी माई जायत माये आमी आनी भायर सरतान ती आमकां पाल्लेचे परबेक आनी रेडी करूं कसा जायत गो वचून येत अशींच आमी तेन्नाय मेळटा अशें हें प्रोग्रामाक आयलें तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद बाय तुमकां सगळ्यांकय नागर पंचमी परबेचे शुभाशय आमकां हें सकड व्हिडिओ करूंक फिजिकली नाही जाल्यार बरें एक मॉरल सपोर्ट तुमगेले कमेंट्सा ಮೂಲಕ मेळटा आसा तुमगेले असले एनकरेजींग कमेंट्स सकड आयकून आनी पळोवन आमकां मस्त मोटिवेट जाता आनी आमी लायक व्हिडिओ करता म्हणून आमकां प्रेरणा मेळटा ताजेगोस्कर हांव तुमकां मस्त कृतज्ञ जावन आसा तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक शेअर कमेंट करून सबस्क्रायब करा ती धन्यवाद